सध्या मसाल्याची कामां अशा तरेन चालू आसा. सकाळचो टायम आसलो, आतां सकाळी सकाळी उठल्या उठल्या घाम गाळचो पडटा. वेदरूय कितेंशें मातशें गडबड करता. सो डे 1 आसलो आनी पयल्याच दिसा आमी अशा तरेन मिरसांगो सुकत घातलेले. एकाच तरेचे मिरसांगो सुकत घातलेले. सगळे न्हय एकाच फावटीक जायना, ताका लागून पयले दिसा हे घातले आमी. तेच्या मागीर दुसरे दिसा न्हय हांवें हेल्पाक बी आपयल्लीं 3 जाणां. सो तीं बीन येयल्लीं. तेच्या मागीर दुसरे दिसा परत आसले तशे बाकीचेय मिरसांगो आमी सुकत घातले. आनी जितले आमी सुकत घालता न्हय तितलेच ते भरपाक सुद्दां तितलेच पेशन्स जाय. प्रॉपर म्हटल्यार सुकल्या उपरांत ते भरूंक जाय. तेच्या मागीर ते प्रॉपर पॅक करून दवरूंक जाय. आनी जर तुमी आजून घरगुती गरम मसालो आनी बाकीचे मसाले जर तुमी आजून ऑर्डर करूंक ना आमचे, जाल्यार मुद्दाम ऑर्डर करा. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता आनी बुकींग करूं शकता मसालो तुमी. सो हे पळयात अशे तरेन सांजचे टायमार मागीर ते प्रॉपर भरले, पिशवे उखल्ले, दवरले सामके. सो असो असलो मिनी ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर